हे गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग. कशे आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली, सगळी बरी आसपाक. सो गाइज खूब दिसांनी ब्लॉग करता. हांव ऑलमोस्ट खूब दिसांनी ब्लॉग करता. एक 6-7 दीस गॅप पडलो, ब्लॉग करूंकच ना. थोड्या कारणां खातीर म्हाका ब्लॉग करूंक गावूंकच ना. बट म्हाका कमेंट येताले कित्याक ब्लॉग करिना काय म्हणून, आनी कम्युनिटीनूय एक्चुअली हांवें पोस्ट करूंक ना कितें कारण आसा तें. सो गाइज खूब दिसांनी ब्लॉग करया म्हटलो, कारण हांवें तुमकां सांगलेलें की हांव डेली ब्लॉग करतलें, बट करूंक गावूंक ना. ताका लागून सॉरी म्हणटात तशें. आनी आतां खरेंच ब्लॉग करतलें, हांव करूंकूच जाय. तुमी म्हाका कॉन्फिडन्स दिया, हांव करूंकूच जाय. आनी गायज गेल्या विडियोन तुमी बरे बरे कमेंट केले, ताका लागून थँक्यू. एक्चुअली कमेंट हांसपा सारकी आहा की हांवें त्या विडियोन संजयाक ब्रो म्हटलो. कितें म्हटलां? ब्रो. सो गायज तुमी तें नोटीस केलें आनी म्हाका डायरेक्ट कमेंट केलें की तूं संजयाक ब्रो म्हणटा, ब्रो म्हणटा, ब्रो म्हणटा. सो गायज तें चुकून म्हटलें हांवें, कारण हांव ताका एक्चुअली मोठो म्हणटा. सपोज जर तुमी आयकत नेक्स्ट विडियोन बी जाल्यार समजून घेया हांव ताका कितें म्हणटा, मोठो. कितें म्हणटा? मोठो. सो गायज समजून घेया नेक्स्ट विडियोन बीन, कारण हांवें ताका नीक नेम दवरला मोठो, आनी ताका मोठोच म्हणटा. सो गायज बरें दिसलें तुमचें कमेंट आयकून, कारण तुमी बारीकान बारीक म्हजो ब्लॉग नोटीस करता, तें पळोवन खूब बरें दिसलें. असोच तुमचो मोग आसूं न्ही, आनी हांवूय बीन म्हाजे ब्लॉग्सान कांयच फेक दवरचें ना, ओरिजिनल आसतलें सगळें. सो म्हाज्या विडियोन कांयच कटआउट नासतलें, जशें आहा तशेंच आसा. तुमी म्हणटले हांव कॅप घालून खंय वयता, कॅप घालून खंय वयता. कॅप घालून खंय वचना, फोटो क्लिक करताले. जस्ट म्हाका जाय आसलें एका कारणा खातीर, खंय तरी पोस्ट करूंक जाय, कारण थंयूय हांव ऑनलायन आसता, एक्टीव आसता, ताका लागून. सो गायज ताका लागूनच कॅप घातलेलें, बाकी कांयच रिजन नासलें. सो चला तर या आयच्या विडियोची एक बरीशी सुरवात करूया. पळोवया आयच्या दिसा कितें स्पेशल जाता तें. आनी म्हाका थोड्यांचे कमेंटूय आसले की तूं तुज्या रुमान जी झाडां दवरल्या, एका विडियोन हांवें दाखयल्ली उदक घालतना, सो ती कशी कितें मेंटेन करता. कारण आमी आमच्या पोर्सान सुद्दां लायली झाडां जाल्यार ती जगना. स्पेशली मनी प्लांट आमचे कशेंच जगना. सो प्लीज सांग तूं कशें कितें दवरता, सारें बीन कसलें घालता. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव कसलेंच सारें घालिना, खरें सांगता. हांव टायम टू टायम कटींग करता फकत मनी प्लांट, आनी उदक घालता. आनी दुसरें म्हटल्यार ती झाडां हांगसर आसा म्हाजी, सो विंडो सायड आसा, सो तांकां सनलायट पास जाता. चडूय सनलायट दिना हांव. बाकी सारें बीन तसलें कांय घालिना. तुमकां जाय जाल्यार तुमी घालूं शकता. उदक मात टायम टू टायम घालता. ओके. आनी एक आसा, मनी प्लांट जेन्ना लायता तुमी तेन्ना हांव एक काम मात करता. तेच्या पयलीं न्हू जे हे आसता पळय, किसूळ, नाल्लाची किसूळ आसता ती मात घालता. तेज्या मागीर माती, तेज्या मागीर हलकीशी रेंव घालता आनी मनी प्लांट लायता. बाकी कांयच लायना. तरी पण तुमकां जाय जाल्यार प्रॉपर विडियो हांव करता, तेजेर कमेंट करून सांगा. कोणी तरी कमेंट केल्लो म्हाका, तुजे मनी प्लांट तूं कशें मेंटेन करता, प्लीज सांगो म्हणून. कित्याक आपुणूय रुमान दवरता पण आपल्या मरता कित्याक घालप. मे बी जावं शकता की ताका सनलायट मेळना आसत, या तूं उदक एक्स्ट्रा घालता आसत. चड उदक घातल्यारूय मरतात थोडी मनी प्लांट. आनी म्हाजे जे मनी प्लांट आसा न्हू, दाखयता वेट. जे मनी प्लांट आसा म्हाजे पळय, ते निऑन आनी नॉर्मल मिक्स आसा. कारण दोनूय हांवें निऑन आनी कितें म्हणटात तें, निऑन आनी नॉर्मल मनी प्लांट न्हू मिक्स करून लायला. बरें दिसता न्हू, ताका लागून. आनी हालींच हांवें हे जे कितें आसा पळय वेल, ती बीन हांगा एड केल्या. आनी दुसरे मनी प्लांट म्हाजे हांगसर आसाय पळयात, ते उदकान घातला. पयलीं उदकानूच आसलें बेस्ट तें, बट आतां हांवें एड केला भितर माती. आनी आतां जुगाड करून हांव उदक घालतलें, जुगाड. आनी गायज हे जे पळयता न्हू, बरें दिसता न्हू. एक्चुली हे कित्याचें आहा जाणा, तुमी जे पळयला न्हू तो एक्चुली हांवें जुगाड केला. बरें दिसता एक्चुली ते खरें तर आसा फॅनाचे. फॅन हाडलेलो आमी, आनी ताका ते नेवीन कशें नेवीन कितें तरी सर्कलान कितें तरी आसलें, सो हांवें तें थंय एड केलें. आनी तें खरेंच तर बरें दिसपाक लागलें, सो हांवें तें दवरलें.
केअर घेता फक्त अशेंच उदक घालता उदक चडूय घालू नाका आणि दुसरें म्हटल्यार शावर दिता सपोज जर तुमकां असो शावर दिवंक गावना बॉटलीन जाल्यार तुमी बाथरुमान व्हरून शावर फूल शावर दियात तांकां एक फावट तरी कारण तांकां शावराची गरज आसता म्हणजे तेंची पानां जी आसता ती वली जावपाक जाय तरच ते बरें उरता आणि दुसरें एक झाड हांवें एडिशनल केला ते हे न्यूच एड केला सद्या झाड हांवें म्हाज्या बेडरुमांत सो पळोवया हेची कशी कितें ग्रो जाता एक्चुअल हे मातयेन जर लायत न्हय जाल्यार ओवर ग्रो जाता बट आतां बॉटलीन कशें कितें आहा तें पळोवया सो फर्स्ट टायमूच आसा म्हणजे बॉटलीन लायला हांवें बाकी कांय केअर घेयना आनी हांवें तुमकां सांगलां हांवें सारें बीन हांव घालनी ना मनी प्लांटाक बाय द वे टायम टू टायम मात कटींग करा इतलीच केअर घेता सो आय होप सो कमेंट केला तेजे आन्सर तुमकां मेळ्ळें आसतलें 2000 years later म्हाका न्हू संजयाचो कॉल येता आनी सांगता तुका सरप्रायज आसा पळय भायर यो कसलें सरप्रायज आसतलें काय चिंतपाक पडलें हांव कसलें सरप्रायज आसूं शकता म्हाका पळोवया भायर येवन रावला हांव पैसा हो येयलो तर आमगेर शे काय को आया बे तू हमरे घर आई सुटी तर तुका लायसन 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 दे लायसन आणि आमगेर सदांच गेटीक एज युजल लॉक शे पावणा येयला आमगे पावणा सो हे आसलें तुजें सरप्रायज म्हणजे जे आसलें हेजें सरप्रायज हे आसलें तुजें सरप्रायज हांव म्हणटा कितें बरें घेवन येतलें दिसता न्हू तुवें सांगलें न्हू रे म्हाका की तूं भायर येवन राव म्हणून बरें कितें घेवन येवंक आसलें सामकें म्हणटा मम्मी गेली फार्मान खूब दिसांनी ब्लॉग करता आयज हांव थोडे रिजन्स आसले तेका लागून हांवें ब्लॉग करूंकूच ना आन्सर आसले आन्सर आसले म्हणून म्हाजेच ते बाय द वे तुका लागून कमेंट येयले शी संजय तू ब्रो म्हणटा ब्रो तुजो तो ब्रो तू ब्रो सो हांवें तांकां सांगलें की तुका एक्चुअल हांव मोठो म्हणटा आनी नेक्स्ट व्हिडियोन बीन परत एकदां सांगता नेक्स्ट व्हिडियोन बीन सपोज तुमी मोठो म्हणून आयकले जाल्यार समजून घ्या मोठो म्हणजे होद आसतलो सो तुका कशें दिसलें तुका लागून कमेंट येयलो ब्रो म्हणून सो तुका कशें दिसलें रिएक्शन दी तरी रिएक्शन घे कितें तरी रिएक्शन आसता न्हू तुका हांवें ब्रो म्हटलें तुका कशें फील जाता काळजांसून सांग तुका कशें फील जातलें काळीच काडून सांगू नाका काळजांसून सांग कशें फील जातलें एज युजुअल बाय द वे तू कितें आयला आमगेर रिजन जाय घरा हा बाय द वे हो न्हू एक्चुअली रावता रुमार सो तेका लॉंग पडटा तेका लागून तो रुमाचेर स्टे करता तेका लागून आयज येयला बट तुवें आयज म्हाका सांगूंक ना मरे तूं येतलो बीन म्हणून सांगलें काल राती सांगलेलें तें हांव विसरलें वेट हांगा म्हाजो हात दुखलो हा खूब दिसांनी ब्लॉग करता हात पळय कडक कडक बाय बाय आता सो गायज तुमकां हांव परत मेळटा मातशें वखदान त्या म्हणसर तेज्या वांगडा गजाली मारता आनी मेळटा परत हांवें सगळीं म्हजी कामां करून घेतली सदां सारकीच आसता ती आनी संजय रेस्ट करता कितें करता खबर ना बसला दिसता बट आनी तुमकां सारन दिसतली
प्लीज इग्नोर करत ती सारं. कारण हांव किचनान रावन शूट करता सध्या, कारण हांगासर सनलायट बरी येता तेका लागून. आनी तो रेस्ट करता आसतलो. पळोवया कितें करता तो, पळोवया. लेट्स सी कितें करता आसतलो तो. आनी हो पळया आमचो हत्ती, ऑल टायम फेवरेट म्हाजो हो हत्ती. अय येयलो की हांगाच पडोन आसता ना तूं एक्वेरियमा कडेन. तो एक्वेरियम इतलो पळयता तो मातसो कॅरूय घे, कितलो बुरसो जाला पळय सायडीक. क्लीन करून जाय मगो तो. हांव करताच रे. कर मरे आता मातसो क्लीन. काढून दे. पण तसो क्लीन आसा मरे तो नो. तसो क्लीन दिसता पळय तो हांगच्यान. क्लीन दिसता पण हांगसर सगळी हळशीक जाल्लेली. सध्या क्लीन करूकच ना हांवें, कारण म्हजो सध्या रुटीन म्हणजे शेड्यूल सामको बिजी जाल्लो, तेका लागून म्हाका तो क्लीन करूकच गावूंक ना. पण तो ओवरऑल क्लीन दिसता हांगच्यान तर. पण प्रॉपर बारीकान पळयत न्हू जाल्यार भरपूर बुरसो आहा तो. आनी भितर क्लीन करपाक म्हटल्यार एक प्रॉब्लम म्हटल्यार बारीक बारीक आहा न्हू रे भितर. फ्राय भरपूर न्हू, म्हणजे बेबी आहा पळय तेंचे बारीक बारीक आहा, तेका लागून ते क्लीन करूकूय मातसो डिफिकल्ट. सो पांय पाडू करया. सो गायज पळोवया आयज आमी एक्वेरियम कसो कितें क्लीन करता तो. डिटेल्सान तर क्लीन करूंक पॉसिबल ना, कारण भितर भरपूरशे फ्रायज आहा न्हू. फोकस हा, जे फ्रायज आहा न्हू ते कळचे ना आमकां. सो आमचे कडेन पायप आहा, सिफॉर्म पायप. सो ते घालून आमी क्लीन करतली. सो चला क्लीन करया. भशेन क्लीन करता कळना काय ना पायप यूज करपाक. हांव करूं. आनी बॅडीचेर बीन बुरशे जायत न्हू, तुका मार मागीर. हांव सांगो. ओके ते पायप घे. ये पायपाचे ये ते भितर घालप न्हू. अरे शाणे भितर घालप न्हू. आयक दुसऱ्याचे आयकशीत जाल्यार बरें जातलें ना. आयक तरी भायर काडटे. हलकेशे ओड तोंडानसून. ओड आतां तोंडानसून ओड रे हलकेशे. जालें ना, सोड आतां. आतां येतलें. आनी हांगा पळयात कितले बुरशे खदूळ उदक. हांव अशेंच क्लीन करता, म्हयन्यान एकदां तरी हे पायप मारता. आनी उदक पळोवंक शकता तुमी कितले बुरशे येयल्ले आसा सद्या ते. आनी भितर आतां गप्पीचे फ्रायूय येतले, तेय बीन तुमकां दाखयता. फ्राय म्हणजे एक्चुअली आसता कितें आसता तें बीन कळटलें तुमकां. दाखयता तुमकां. फ्राय म्हणजेच बेबी म्हणू शकता, बट आमी तेका फ्रायच म्हणटा. आनी बेबी म्हणू शकता आमच्या भाशेन, एक्चुअली फ्राय म्हणटा आमी तेका. सो उदक पळयात कितले बुरशे येयले न्हू. बॅडीचेर उडो नाका, वास मारतलो नाल्यार. उदक पळयात कितले बुरशे येयला. हांवें न्हू आतां एक्वेरियमान म्हाजो हात घातलेलो पळयात. आनी इतलें उदक निवळ कशें दिसता ना, भरपूर क्लीन कशें दिसता. आनी तेज्या भायर गप्पी आहा न्हू ते म्हाका बायट करता, म्हणजे चावपाक लागतात. जे तुमचे बुरशे हळशीक आसता पळय हातीक बीन ते काडटात. पळयात कशे गप्पी नाचतात ते. बसले उदय
काय जांगसर संजय आईस्क्रीम घेता. हय गे मँगो कॅन्डी. पहिली खाताली नव्हती. ठीक आहे. सगळे घेता किती एक केक तांबड्याक लागून आणि एक कप घेऊ. तांबडो खातलो. ठीक आहे. सगळे एक एक घेता कितें. सगळ्यात आमचे हांगसर शॉपिंग चालू आईस्क्रीम येची सगळ्या जाणां. आणि अशें आमी पयलीं खाताले पण आता कमी आसा. अशें कोणी येना आता. पयलीं तरी येताले ल्हान आसतना. आणि हो पळयात आमचो तांबडो. एक आईस्क्रीम दी मरे. 120 झाले 120. कितना हुआ अभी? 130 हो गया. 130 हुआ. चलता है. कितना सब इसलिए खावे आम्ही. एक काम कर 120 दे. खा गे. आईस्क्रीम बीन घेतले खाल्ले बीन आणि मागीर आमकां याद येयली ब्लॉग करूंक जाय म्हणून. आणि ना ब्लॉग दाखवूंक जाय न्हू. तेच ते आम्ही आईस्क्रीम बीन ऑलमोस्ट आईस्क्रीम सगळे काबार केले आणि आता याद येयली की ब्लॉग कंटिन्यू करूंक जाय दिसता म्हणून. आणि सध्या न्हू हांगसर कचरो पडलेलो आईस्क्रीमींचो सगळो. म्हणजे हांवें कितले आईस्क्रीमे खाल्ले ते. एकूय खावंक ना न्हू. हांव एकूच खाता ही पळय. पदरच्यान हीच सोंपना म्हाजे आनी हांगसर हेच्या फुड्यान कितलो कचरो आहा पळयात. आईस्क्रीमे पण इतली आबूज जाली ना की ब्लॉग सुद्दां करूंक ना. न्हू. चल आता आईस्क्रीम काबार जाले आता वचून टँक क्लीन करूंक जाय. आणि काम आमी थंयच हाडला आईस्क्रीम खावपाक जाय न्हू. एक्चुअली आमी ते खावची नासली पण कितें जालें आमी चॅलेंज व्हिडिओ करपाक लागली. म्हणजे आईस्क्रीम आसलेच न्हू सो चॅलेंजूय जातली आमची. तेका लागून आमी ते करपाक उरले म्हणून आमकां ब्लॉगान ते दाखोवंक गावूंक ना. सो गायज चला तर आमी टँकाचें काम करून घेता कारण ते इनकम्प्लीट उरले. आईस्क्रीम कार येयलो म्हणून आमी हांगसर येयली. सो ते कंप्लीट करून घेता आणि मेळटा तुमकां. आणि ऑलमोस्ट आता टायम जाल्ली आसा 4. सो चला तर त्यांचं बाय. बाय बाय. फायनली संजय आता वचपाक भायर सरलो आणि मम्मी बीन कितें तरी किचनान करता. मम्मी सो ही पळयात मम्मी. हाय हाय. सो अभ्यास संजय वयता तो तेका बाय करता. बाय संजय. संजय बाय बाय तुका. टाटा. बाय बाय. आयचो ब्लॉग हांव हांगाच कवर करता. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओ. त्या म्हणसर देव बरें करून तुमच्या सगळ्यांचे. बाय.